करपाक जाय जे शिमित्रींतल्यान उठोन आमी 27 इलेक्शन बसतले म्हणून सांगूंक सोदता ते एक गजाल आसा की आज चिमोलकार हांगासर आयिल्ले आसा सपोर्टाक आणि खऱ्यांनी सगळ्यांनी चिमोलकारांक ताळयो मारून तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करपाची गरज आसा कित्याक तांच्यांनी गोंयकारांक युनिटी म्हणल्यार कितें ते दाखयलें युनिटी मोलाच्या कडल्यान आज सांगपाचें एकूच आसा मेल्डोना पाय रायट पुणेला फर्स्ट यूथ खऱ्यांनीच म्हाका बरें दिसता की आज गोंयचे यूथ सुद्धा उठलेले आसा जे यूथ म्हणटाले आणि हांकां पॉलिटिशियनाक दिसताले की यूथ केन्ना उठोवंक शकना यूथ भियेल्ले आसा की जॉबा खातीर जॉब दितले म्हणून यूथ रावल्ले आसात आणि यूथ केन्ना उठना म्हणून पूण अभिमानान सांगता की नुवेकार यूथ जे हांगासर आसा पळय ते उठलेले आसात आणि आज फुडले फावटी एकूय मेगा प्रोजेक्ट नुवे येवंक दिवपाचे ना दितले तुमी आज मेगा प्रोजेक्ट इम्पॉर्टंट आहा काय उदक इम्पॉर्टंट आहा नुवेकार तुम्हीच सांगा मेगा प्रोजेक्ट इम्पॉर्टंट काय उदक इम्पॉर्टंट म्हादय आमचे कडेन हाडली सरकारान म्हादय हांगासर गोंयांत परत हाडली ना जरी तर म्हादय हे बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ वॉटर जर तर म्हादय ना आमचे कडेन दुसरो ऑप्शन कितें आसा तोय सेफगार्ड आसा सापे गेले मागीर थंयसर दोळा आशिल्लो चिमला सांताक्रूज ही व्हडली चिमलाची आणि बाकीचे तोयी जी गावांनी आसा पळय ही तर तोयी पावसान भरता आणि जेन्ना जानेवारी फेब्रुवारी मार्च जेन्ना येता तेन्ना ही तोयी जी आसा पळय बांय भरून दवरता बांयन उदक मेळटा आणि ह्या बांयचें उदक आमकां पिवपाक मेळटा जरी तर ह्यो बांयो सुकल्यो जाल्यार फाल्यां सकाळीं ह्यो बांयो सुकल्यो आणि समज दुसऱ्या स्टेटीनी वॉटर क्रायसिसाक लागून उदक बंद केलें जाल्यार आमी कितें करपाचें तुमी सांगा आमी कितें करपाचें कोणाकडेन वचपाचें टँकर तुमचे कडेन येतले काय मेगा प्रोजेक्टाक येतले आज परिस्थिती अशी आसा की आमी मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून आमकां नाका हे एक टायटल जाल्लो आमकां नाका एक्टिविस्ट म्हणल्यार आमकां नाका म्हणटा अरे बाबा आमकां कितें नाका आमकां हे मेगा प्रोजेक्ट नाका आमकां शेतां बाटा जाय दोंगर जाय बांयो जाय तोयी जाय हे जाय आमकां दिस इज द नॅचरल रिसोर्सीस हे नॅचरल रिसोर्सीस जे पर आमी सेफगार्ड करना जाल्यार आमकां सेफगार्ड करूंक शकना आमी एकूच विचारूंक सोदता की हांगासर खुबशे लोक जे आसा पळय हे कामगारी लोक शेत रोयले आणि शेता वयल्यान पीक पिकयले आनी जगलेले लोक आज ही शेतां बाटा जी आहा पळय ती काबार करपाक लागून कोण मुखार सरलेले आसा हे बिल्डर आणि हे बिल्डर कोणाच्या आधारान मुखार सरलेले आसा पॉलिटिशियनाचे पॉलिटिशियन परमिशन ग्रांट करता आपल्याक जाय ते भशेन आणि ही शेतां बाटा काबार करपाक लागून फुडें सरले आसा सो म्हजे एकूच विनंती आसा हांगासरलो आमदार जो आसा पळय तो एलेक्स सिक्वेरा बाब इलेक्शनाक परत खंय 27 स्वप्ना पडटा ती बसतलो म्हणून बस तूं हांव काय म्हणना पूण एकूच गजाल विचारूंक सोदता हे आदिवासी लोक जे आहा हांगासर ते 9,000च्या वयर वोटर आसा नुवे कॉन्स्टिट्युन्सी सो नुवे कॉन्स्टिट्युन्सी 9,000 वयर आदिवासी वोटर आसा जाल्यार सगळ्यात पयलो कायदो जो आशिल्लो नोटिफिकेशन ऑफ द ट्रायबल एरियाज 2013 एसटी स्टेटस मेळोन नोटिफाय करप नोटिफाय म्हणल्यार सिंपल गजाल सांगता जरी तर आदिवासी जंय रावता थंयसर ती विलेज नोटिफाय तर जाली जाल्यार थंयसर आनी दुसरो कोण प्रॉपर्टी घेवपाक शकना हे जाय तुमकां काय नाका जाय काय नाका खंयचोच बिल्डर थंयसर प्रॉपर्टी घेवंक शकना हो कायदो म्हणटा संविधानान दिल्लो आसा नोटिफिकेशन ऑफ द ट्रायबल एरियाज जाल्यार एलेक्स सिक्वेरान फुडल्या विधानसभेन हो प्रश्न मांडपाक जाय हांव तांकां डायरेक्ट चॅलेंज करता दुसरी गजाल आमकां आमच्या गोंयांत टोटल कितले खाली युनिट्स आसा खबर आहा कन्स्ट्रक्शन युनिट्स टोटल खाली कन्स्ट्रक्शन युनिट्स 2 लाख सुमार कन्स्ट्रक्शन केल्ले आसा फ्लॅट जाल्ले आसा आणि ते खाली आसा आता हे कन्स्ट्रक्शन फ्लॅट खंय जाल्ले आसात जंय शेतां पुरोवन दोंगर जे आहा पळय कट करून आता हे डिस्ट्रक्शन करून जेन्ना 2 लाख सुमार फ्लॅट युनिट्स खाली आसा जाल्यार हे डिस्ट्रक्शन ऑन हुज कॉस्ट हे डिस्ट्रक्शन ऑन पीपल्स कॉस्ट लोकांचो रिसोर्साचो कॉस्ट म्हणल्यार आज सरकाराक विनंती करता तुम्ही जे कन्स्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता पळय पयलीं डिक्लेअर करा
की कितले कन्स्ट्रक्शन युनिट्स प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन आणि प्रत्येक विलेजीन खाली आसा, ते खाली आहात. जरी तर हे खाली आसात जाल्यार सगळ्यात पयलीं काम करात आणि कन्स्ट्रक्शन करपाचे कंप्लीट बंद. नो टू मोर कन्स्ट्रक्शन. आणि जितले फ्लॅट आहा पळय जे खाली दवरले आसात ते ह्या विलेजरांक दिया, सगळे भितर दिया. सारकें काय ना? नो मोर कन्स्ट्रक्शन. जे खाली डिस्ट्रक्शन करून यांची शेता बेटा काबार करून दोंगर काबार करून तुम्ही कन्स्ट्रक्शन केले हे स्कीम काढा. हाऊसिंग बोर्ड आणि नाका एक हाऊसिंग बोर्ड मिनिमम कॉस्टान त्यांना क्लियर करा. कित्याक खाली दवरपाक जाय फ्लॅट? फुडले डिस्ट्रक्शन करपाक जायना. दुसरी लास्ट गजाल सांगू सोदता बाबानो, एक गजाल आमकां कळपाक जाय की मोजके लोक असतात. आमकां लिबरेट करपाकूय मोजके लोक आशिल्ले 6%, 5 to 6%. 4 बोकडी म्हणटा पळय थोडे जाण पॉलिटिशियन, ही 4 बोकडी जी म्हणटा पळय तेन्ना पर्यंत लिबरेशनूय 4 बोकड्यांनी मेळून दिले. आणि जेन्ना आमकां मर्जर जावपाचे आशिल्ले पळय ते मर्जरांतल्यान काडून उडयले 4 बोकड्यांनी. म्हणल्यार कितें 6% ऑफ द पॉप्युलेशन डू दीस पार्टिसिपेशन. आणि हांव तुमकां सगळ्यांक आपल्या स्वता लागत नावळे मरे, दीज आर द 6% हू इज गोइंग टू चेंज गोवा अँड सेव्ह गोवा. तुम्ही ताळ्यो मारा स्वताक. हे लोक जे आपण ते गोंय साल्वार करतले. आज आमकां एकूच गरज आसा, तो चिमला कोणाचो गांव, तो नावशे कोणाचो गांव, तो मडगांव कोणाचो गांव अशें सांगपाक ना. प्रत्येक गांव हे गोंयकाराचे, प्रत्येक गांव हे गोंयचे. आणि गोंयचे गांव म्हणल्यार गोंयकारांचे गांव. आणि खंयसरूय जर अन्याय जाता जाल्यार चिमलाचे गांव हांगासर येवपाक जाता, हांगासरल्या गांवकारांनी थंयसर वचपाक जाता. सो आमी सगळ्या गांवच्या लोकांक इतलेंच मागता, फुडल्या फावटी समज दुसरो गांव तुमकां उलो मारता येतले काय ना तुमी. थँक्यू सो मच. थँक्यू रामा, देव बरें करूं. मागता आमगेलो नारायण आरटीआय एक्टिविस्ट, तुका कित्याक तेका इतली नॉलेज आहा and he has been fighting for Sakmal Bhutani project in and out. So every day tum choitale tenka that Narayan has been fighting for. So amagta Narayan baba kade दोन उत्तर लोक. थँक्यू. हे तारक सगळ्या गांवां घेऊन द्या. आता तातूंत करता हो प्रोजेक्टाक लागून हांगा मेगा प्रोजेक्टाक लागून नाका म्हणून ही रॅली आसा, म्हणजे मिटींग आसा. आणि हे डिस्ट्रक्शन एवरी विलेजीनी जाल्लेलें आसा. जशें आमचे डेप्युटी सरपंचान आतां सांगलेलें आसा की कशे तरेन ते प्रोजेक्ट येतात आनी कशे तरेन तांकां तेजेर डिसिजन घेवचें पडटा नाजाल्यार फुडें वचचें पडटा. पूण तितून थोडी त्रुटी आसा. त्रुटी म्हळ्यार थोडी तेंचे सांगपाचें आहा पळय न्हू, तितून डिटेल मातशें वचत जाल्यार तांकां कळटलें. पूण हांगा कितें जाता, वयल्यान कोण तरी फोन करता, पंचायत सेक्रेटरी आसता पळय न्हू, ताका वयल्यान फोन येयलो म्हणटकीर पंचायतीक ते सेक्रेटरीन तांकां बेजीक एबीसीडी सांगप आसता. बाबा पंच मेंबर आसता तांकां सांगपाचें जाय बाबा तो प्रोसेस कसो वचपा तो. आतां तेणें सांगलें तशें बेजीक कितें आसता, पंचायती कडेन काडटा आनी सगळे टॅक्निकल एप्रुवल येता पळय न्हू, ते पीडीए कडेन जाता नाल्यार डीसीपी कडेन जाता. पूण सगळे बर्डन काडटा आनी पंचायतीचे हेड तकलेर घालता. लायसनिंग ऑथॉरिटी जेन्ना लायसन दिता पळय न्हू, तेणी बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे पळय विलेजीक जाय आसता ते पयलीं पळोवप आसता. आणि ते पळोवनूच पंचायत हॅज टू डिसायड ऑन दॅट एनी प्रोजेक्ट. जो प्रोजेक्ट तेंचे कडेन फायल येता पळय न्हू तेजेर डिसायड करपाक पंचायत बॉडी फ्री आसता. तांकां कोणाचें हे तेंचें परमिशन येता पळय तें बायंडींग आसना. बायंडींग खंयच्याच हितून आसना, ते टॅक्निकल क्लियरन्स दिता. पूण जे त्या प्रोजेक्टाक पळय कितें लागतलें, आतां जशें सांगलां गार्बेज आसा, उदक आसा, सिवेज आसा, ही सगळी गोश्टी पंचायतीन पळोवपाच्यो. आता हे इन्फ्रास्ट्रक्चर पंचायती कडेन अवेलेबल आसा, जे कोण एक्झिस्टिंग आसा तांकां आसा जाल्यार हे पळोवपाचें काम पंचायतीत जाता. कितेंय जालें जाल्यार कंप्लेंट म्हणटा ते पंचायती करता सारकें. कित्याक फायनली पंचायत जेन्ना लायसन दिता आनी ऑक्युपन्सी दिता पळय न्हू, पंचायत हॅज टू प्रोवायड देम दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजे हे दिवची पयलीं तेणी पळोवपाक जाय. आतां दुसरें सांगलें तेणें कितें बाबा आमी जर परमिशन दिना जाल्यार वयर वयता. कोण वयता? डायरेक्टर वयता ना बीडीओ कडेन वयता. बीडीओ कडेन पंचायतीक जेन्ना पार्टी करता पळय न्हू, पंचायतीक पार्टी करता आसतना पंचायतीन डिफेंड करप आसता. बीडीओ फायनल ऑर्डर दिलो म्हणून ते दिवप खंय कायद्यान बरयलेलें ना. पंचायत कॅन गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट. पंचायतीन सुप्रीम कोर्टात सुद्दां वचपाक पावर आसा पंचायती कडेन. जर तर पंचायतीन ते लायसन्स दिल्ली नाका, कोणा लागून? लोकांक लागून. जे बेजीक नीड जर त्या प्रोजेक्टाक ना, अवेलेबल ना जाल्यार पंचायतीन ते सुप्रीम कोर्टात सुद्दां खंयचेय डिसिजन चॅलेंज करपाक जाता. हे प्रोविजन कायद्याकच दिल्ले आसा. आयज जर मिनिस्टर सांगता म्हणून दिवपाचे नाल्यार बीडीओ सांगता म्हणून डायरेक्टर सांगता म्हणून दिवपाचे खंय प्रोविजन ना. कायद्यान खंय अशी बांदिल्ली ना.
आणि हे मेगा प्रोजेक्ट कोणाच आहे? हे मेगा प्रोजेक्ट गांवकारांक नाका. आतां हांव पळयतालो 17 lakhs हे गोंयची टोटल वोटर आसा आणि टोटल नीज गोंयकार हांगा व्हडले व्हडले बेगल बांदून रावतात. पूण ते केन्नाच आवाज वयर काडपाना ना, ते रेज करपाना बाबा हांगा आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम आसा, आमकां उदक मेळना. ते वयतले पंचायतीक हॅरेस करतले. पूण जे आवाज आयज उठोवपा जाय पळय, जे कोण हांगा बंगले बांदून आसा, घर बांदून आसा, हे मायग्रेशन जावन आसा पळय, तेणी आयज फुडें सरपा जाय. ते खंयच्याच वेळाची फुडें सरता ते दिसना. कित्याक हे सगळे बर्डन आमी गोंयकार भोगता हेंका लागून, हे मायग्रेशन वाडलं म्हणून. दुसरे आमचे मिनिस्टर सांगता, कोण टीसीपी मिनिस्टर सांगता, वेगवेगळे मिनिस्टर, इव्हन पार्टीचे जे स्पोक्समॅन आसा ते सांगता कितें जमनी कोण विकता काय म्हणटा ते. अरे बाबा नो, जमनी जे कोण आमकां कोणाक जर फाल्यांचो प्रॉब्लेम आसा जमनी विकतलेच. पूण तुमकां ते कन्वर्जन कर म्हणून जमनी विकतलेच कोणी सांगलें ना. ते जमनी विकता जाल्यार ते एग्रीकल्चर लँड विकतात, ना जाल्यार तुगेले काजू आशिल्ले झाड विकतात. तितूंक कन्वर्जन कोण करता, सेटलमेंट कोण करता. मागीर शिवार ना, तेणी जर एग्रीकल्चर लँड विकला जाल्यार ते एग्रीकल्चर दवरपाचें काम सरकाराचें आसता, ना त्या लोकांचें आसना. लोक आपले मजबुरीन नाल्यार आपल्या खंयची तरी गरजेक जाय म्हणून ती जमनी विकतात. कोणाक अशी फोर्स ना की आपल्याक जमनी विकपाची. ना जाल्यार दुसरें ऑप्शन सरकारच हाडटा. ती जमीन जर कोण आतां जर पयलीं दिल्लीवाले आनी रेड्यावाले कोण येतात, ती जमीन तांकां जर लायक जाली जाल्यार मिनिस्टर कितें करतात, अरे तुगे ती जमीन ताका 10,000 दिया, नाल्यार फाल्यां आपूण एक्वायर करता जाल्यार तुका 5,000 दितलो, नाल्यार 2,000 दितलो. अशी करून एक प्रेशर क्रिएट करता लोकांचेर आनी लोकांक मजबूर करता. हे सरकारच बसलेले आहा ते मजबूर करता. कित्याक ती जमीन तांकां दिल्लीवाल्या कडेन जाय आसता, तांकां जाय आसता आनी हांकां ऑलरेडी सुटकेची मेळिल्ली आसता. आनी दुसरे वाटेन मागीर तांणी सांगता जमनी तुमी विकल्यो, आयज बिल्डींग येयल्यो म्हणटा ते. जमनी विकता आसतना लोक खंय सांगना ते बिल्डींग बांद म्हणून. हे लोकांक तांकां प्रश्न करपाक कळपाचें. पंचायतीक ग्रामसभेक मोवीन सांगता अधिकार दिल म्हणून, अधिकार दिल जाल्यार ते लोक जे ठराव घेता ते इम्प्लिमेंट कित्याक जायना. पंचायत मिनिस्टर सांगता एसेंब्लीक लोक जर मेगा प्रोजेक्टा ओपन करता जाल्यार आमी त्या लोकांक आयकता. पूण पंचायतीन जे बसलेले सेक्रेटरी आसता, सरपंच आसता, तेंच्या लायसन दितात. म्हणजे हे सेक्रेटरीक धाडटा पळय न्हू ते पंचायतींनी, खाली तेच काम करपाक धाडटा. तेंच्या जर 100 तांकां शोकस नोटीस काडल्यार सुद्दां तेंचेर एक्शन केन्ना येना. कित्याक तांकां माहिती शोकस नोटिसाचेर ब्लॅकमेल करतात. आज तूं दिना जाल्यार फाल्यां म्हणटा तूं गेली उडयतलो. अशेंच आयज हरपरा घडला. हरपरा सुद्दां पळय तांकां बलिका बकरा केल्या. बलिका बरोबर तेंची मिस्टेक आसात, पूण तेणी कांयच फॉलो करना. कित्याक वयल्याक ते भिताले आनी आयज वयल्याक भिताले म्हणून आयज ते जेली पडले. पूण वयली जे कोण तांकां फोन करताले तेंची खंय नांव येवना. अशी करून हे पंचायतीचेर आयज आमचो प्रेशर क्रिएट करपाचो गरज आसा. आनी जे इलेक्ट करून पळय आमी हाडलेले आसा तांकां प्रश्न करपाक जाय. तांकां एवरी मिटिंगेक वचून प्रश्न करपाक, ग्रामसभेक तांकां प्रेझेंट रावपाक लावपाक जाय. हो कांय मिनिस्टर करपाक ना. कित्याक ताका जर कायदो केलो जाल्यार तेंची खंय तरी भांडी फुट्टले आनी ताका असले कायदे करीत तो अधिकार जो सरपंच आहा तो काडून सेक्रेटरी काय दिता. कित्याक तांकां त्या सेक्रेटरी कडल्यान हे जे मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आसा जाल्यार येतले. तांकां सगळ्यांक वयल्यान लायसन दिवपाची, ऑर्डर दिवपाची कामां कामां ते सेक्रेटरीक पावर दितात. आनी हे सगळे आयज आमी खंय तरी आयज गोंयकार जागो जाल्लो आसा. तशेंच आयज जर सगळे गांवची हर एक गांवांनी हेजे पळय डिस्ट्रक्शन जाल्लेले आसा. ते लोक आयज जर अशें तुमी गेट टुगेदर जावन एक चळवळ जर जाली जाल्यार सरकाराक हो जो पळय मेसेज वयतली पळय न्हू ती खंय तरी नमती घेवपाची पडटली. ताका लागून आयज आमची नीज गोंयकारां पळय न्हू तेणी जाग जावपाक जाय. कित्याक हे मायग्रेशन जावन हे मायग्रंट गोंयांत येवन पळय स्थायी जाल्या पळय तांकां गोंयकारांचे कोणच पडलें ना. ते हांगा जोडटात आनी गांवांनी वांटो घेता आनी हांगा रेंटा दिवन इलिगली तांकां ऑल फ्री केल्ले आसा. सरकारान ऑल इज फ्री. तेंचे कडेन टॅक्स ना, तेंचे कडेन बिल्डींग वाल्याक तांकां प्लॅन ना. तोच सरकार आयज तांकां कितें म्हणटा म्हजें घर स्कीम घेवन येयला. आनी दुसरे वाटेन सरकार म्हणटा आतां म्हजे फ्लॅट करतलो. म्हणजे हे गोंयकाराक लागून कोणाची चिंती ना. सरकार आपली खाली वोट पळोवपाक करता. आनी आतां गांवांनी एक मायग्रेशन वाडलेलें आसा. कित्याक हे मिनिस्टरांनी हे पॉलिटिशियनांनी ती वोट बँक तयार केल्ली आसा. आनी हेजेर आमी आयज आमची जर हे यंग जनरेशन आहा पळय न्हू तेणी फुडें सरपाक जाय. कित्याक आयज आमी हे वारंवार सांगत आसा. कित्याक आयज जर आमी कोणा कडेन झगड्याचो प्रयत्न करपाचो. देव बरें करूं. थँक्यू नारायण. मागता आमगेलो एक्टिविस्ट काँग्रेस लिडर आमचो पिटर बाब तो सांकवाड भुटानी प्रोजेक्टा लागून पयला जायत फाटी सोशल मिडियाचेर आसता झगडोत आसता. हिंगा लोकांक भायर सरपाक गरज परतून सांगता. लोकांक एश करून थोडे मनीस आसताय जे भायर सरताय आपणागे गांवा लागून गांव सांबाळपाक. ते आपणागे गोरबाटा लागून भायर सरनाय, आपणागे गांव सांबाळपाक भायर सरताय.
हिंगा कितलीशी जाणटी चोयले तुम्ही यूथ आहाय आपणागे गांव सांबाळपा बायसले कोण आपणागेलो प्रायव्हेट प्रॉपर्टी सांबाळपा बायसलो ना आपणागे घर बाट सांबाळना हिंगा सो प्रत्येक लोकांक आता चिंबेल सोन येयलो हा रामा ओल्ड गोवा बांबोली सोन येयलो हा मारियान ओल्ड गोवा सोन येयलो हा सो नुयेकार आहाय कितू जाणा म्हाका दिसना इतली हाय न्हू आहाय कितुली जे परी तुमगे गांव जायना म्हाका सदां तूं बाई सरपा नाय कित्याक हिंगा चोवपाक गेल्यार तुमगे घरां कितें जालें तेदो न्हू बाई सोदाय बट तुमलोय कायदो जाता तुम्ही बाय सोन दुसऱ्या सपोर्ट करपाक जे परी तुम्ही बाय सोनाय ती तुम लागून येवपा नाय आयज लोक तुम लागून येयलो हा कायदो जाता तुमलोय बी हाल्या त्या लोकां लागून बाय सरपाचो तो गांव आमगे न्हू म्हूण बाय सरपान नासतो रावपा शिकपणा सो इट इज ड्युटी ऑन ईच इंडिविज्युअल टू कम आउट अँड रेज वॉइस अगेन्स्ट द इनलिगॅलिटीज for every goddamn village which is into corruption, which is getting destroyed. ती शेत काबार कोताय, डोंगर काबार कोताय, तुम नुयो काबार कोताय, झाड कातोताय. I will fight against the illegalities. आणि कोणाको जाता तेमी म्हाका आडायन दाखोवपाचे. हांव बंद जावपाना. आम बंद जावतली रामा. आम बंद जातली. मारियान आम बंद जातली बोमाड मारपाची. हा पिटन सांगाय आम बंद जातली लोकांक कळचना तुम नुये जातली. सो काय तो जाता प्रत्येक लोका गेलो आप आपणागे गांव सांबाळपाक आणि दुसरोय गांव सांबाळपाक तुमगे रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक तुम्ही मूळ गोंयकारां आणि हे जे मायग्रंट येताय कोणाक मायग्रंट चोयल तुम्ही केन्ना बाय सोदाय त्या म्हणटाय आमी 20 वर्सां जाली हिंगाय 30 वर्स जाली आमी हिंगाय आपणागे पाय आजो पाजो हिंगा म्हणटाय ते आमी हिंगा जालोले तूं मेलेय जाल्यार ते कोते येता ते तुमगे हाडांचे देखो पयशे करपाक हे सो सरकार आनी तेशें कोण हे मायग्रंट सो मागोता आयज कोण आमकां आयकताय हांवें हो इनिशिएटीव घेयला एक आवाज काडपाक तेंक मुखार जशे चिंबेलकार एक्टिविस्ट येयले आनी गांवचोय लोक येयलो नुयेचो बेतालबाती माजोर्डा रेल्लाचो सो हांव मागोता तेशें कोण दुसरेय गांवचो लोक बाय सोड एक इनिशिएटीव घेवन हो मुवमेंट स्टार्ट करपाचो कितें रॉंग तुमगे गांवांत जात जाल्यार सो म्हाका पिटरा लागीं 2 उतरां सांग तो बायन एक्चुअली स्टार्ट केलो मुगे नांवाचेर इंट्रोडक्शन मातशें लांब जाला तशें मरियल न्हू कावन्सिलर उलयला सो येस जशें स्कुलान सांगलां म्हाजें नांव पिटर डिसूजा आनी आमी सांकवाल कावन्सिल आयज तुमच्या नुवें गांवांत येयलाय आनी खूब खुशी भोगता पळोवपाक यूथ आमची यूथ चेडवां आहाय चेडे आहाय आनी थोडे जाणटे लोक बसून आहाय आनी आमचे चिंबेलकार बसून येयलो आहाय कित्याक लागून येयला आयज आमी आशा करताय कित्याक आमचे हे प्रोटेस्ट चालू करपाक जाय कित्याक आयज आमी केन्ना येताले सांकवालसान नुवें आमी दोंगर पळयताले आख्खे दोंगराचेर कितली घोरां येताय ती कोणाची घोरां आमी इतू गोंयकार जाले आतां आमी रिसर्च केले चोवपाक कितू गोंयकार आहाय ते कितू लोक रावता आमच्या गोवान स्टडी दाखयता की अरावंड 17 lakhs लोक रावता आमच्या गोंयांत पूण घोडे कितले जालो आहाय जशें आतां रामान सांगलें 2 लाख मायन आसतले ते फ्लॅटां आनी विला बांदलो आहाय एक्स्ट्रा ते कोणा लागून बांदलो आहाय आमकां लागून न्हू गोंयकारां लागून न्हू हे बांदलो आहा भायल्या लोकांक तांकां येवपाक हिंगा तुमी केन्ना चिंतला ते दिल्लीकार युपीकार बिहारीकार ते कित्याक गोवा येताय कित्याक येताय गोवा ते कोणा हिंसारला कित्याक तेंच गांव ऑलरेडी पाड जालो आहा तेंची गव्हर्मेंटान ऑलरेडी पाड केलो आहा तेंची एनवायरमेंट सारकें ना तेंका उदक सारकें मेळना आनी ते आमचे गोवा चोवून ते गोवा येताय आमची बेस्ट करपाक आमी गोंयकारांक खूब व्हडले एक मेगा प्रोजेक्ट येता म्हणून आमच्या गांवांत भुटानी इन्फ्रा म्हणून आनी तो आमच्या दोंगरार येता बरो सोंगीत दोंगर तो सो आमी अरे कितें येता केसो प्रोजेक्ट चोया म्हणून चोवपाक गेल्यार अरावंड 720 फ्लॅट विथ प्रायव्हेट स्विमींग पूल म्हळ्यार कितें एक फ्लॅटान एक स्विमींग पूल एक बॅल्कनी आसची ना पूण स्विमींग पूल आसतलें तुमकां अशे प्रोजेक्ट जाय आमच्या गांवांत येवलेले अशे प्रोजेक्ट येता आमच्या गांवांत आनी आमी ताका लागून आमी ऑब्जेक्ट करताले आमी मागीर पंचायती बरे गेले आमी पंचायती इंचारले बाबा केसो प्रोजेक्ट हो मागीर आमकां कळ्ळें की फायल येयली ऑलरेडी टीसीपी डिपार्टमेंटान टेक्निकल क्लियरन्स दिले आमचे डीसी ब्रिशर कोण
निशित राणे त्यांनी ऑलरेडी टेक्निकल क्लिअरन्स दिले आणि ती फायल पावली आमच्या पंचायतीन. आम्ही गेले प्रोटेस्ट करपा हे फायली लागून कित्याक ते ग्रामसभा येवंक ना म्हणून. सो तुमकां पडटले जेन्ना फायल येता ती ग्रामसभा पयलीं डिस्कस जावपा जाय, आमची लोकांक बरोच डिस्कस जावपा जाय. आमचे कोणते आमचे डेप्युटी सरपंच ही शूड इनिशिएट अ ग्रामसभा मिटींग आणि ही फायल जी येता जे मेगा प्रोजेक्ट येता ते आमचे ग्रामसभा येवपा जाय आणि लोकांची सय घेवपा जाय, लोकांनी म्हणपा जाय आमची ही सुवेज ही गार्बेज आमची शेतां भोंवता सरावंडींग पळोवपाक गेल्यार सगळे गार्बेज जाता. कित्याक लागून अशें जाता हे प्रोजेक्ट हे लोक जे येतात ते तांकां गोंयची मोग ना. आम गोंयकारांचो मोग आमी गोंया खातीर आहा तो तांकां जे गांवचे लागून आमचे गांवचे आमचे जमनी लागून मोग ना म्हूण ते हुंय वयता गार्बेज आपले गेले तेंगेले घाण तेंगे सुवेज उडो हुंय वयता आमची जमनी भितर वयता आनी तेच जमनी उदोवन आमच्या बांयक येता. सो ही पयली ऑब्जेक्शन घालपाक जाय आमी आमचे ग्रामसभाक. पूण हिंग जाता आमचे पंचायत आमची इकलो आसता हे आमचे पंच मेंबर जे आहाय ते आमचे चोय ना कित्याक वयरसून ऑर्डर येयलो हे म्हणटाय ते तेंच्या हातीन कांयच ना म्हणटाय की तेंच्या हातीन कांय ना. कोणें म्हणलें एकू पंच कोणें पंच म्हणलें सरपंचान म्हणलें आमच्या हातीन कांयच ना वयरसून ऑर्डर येयले तुमी रिजायन जावय. थिंगाच तुमी डिमांड घालपा जाय तुमी रिजायन जावपा म्हण थिंगा तुमच्या हातीन ना तुमी रिजायन जाय. मिटींग येता दोन मिटींग जावपा जाय ते दोन मिटींग जावन ही प्रोजेक्ट आमी पास करपा जाय पंचायती पास करपा जाय ती. पण ही प्रोजेक्ट आमची सांगवाल पंचायतीन एक दिसान पास करून दिलो एक दिसान विच इज इलिगल. थिंगाच पयली पॉयंट येता ही इलिगल पण. तशेंच हांव जाणा तुमी भायर सरलाय मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणपाक पूण तुमी एक क्वेश्चन करपा जाय तुमी मिटींग केला तुमी हे दोन मिटींग जालो आहाय ग्रामसभा केलो आहा ही पॉयंट येयलो आहा विचारपा जाय तुमी आणि ना जाल्यार ताबडतोब तुम्ही कन्स्ट्रक्शन लायसन्स स्टॉप करपा जाय. थिंगाच मेलकेर म्हणटले आमकां स्टॉप करपा जायना कोर्टान वचाय तांकां कांयच ना आमी सांगपाक कोर्टान वचपाक ते रॉंग तेंगेले सांगपाक आमकां कोर्टान वचपाक तुमकां सांगता कोर्टान वचपाक तुमकां हांव ऑर्डर कोर्टान कोर्टाचो तुमी. तशेंच आमी सगळ्यांनी मागपा जाय की एक पंचायती पयली फूट जावपा जाय आमगेले जे आमी आतां इलेक्शन येतले मुखार 2027 आमी सिलेक्ट करपा जाय कोण पंच मेंबर तो कोण गोंयचे खातीर आसतलो कोण तो आमच्या गांवचे लागून आमचे विलेजी लागून घुसतलो म्हणून आनी आमचे गांव सेफ करतलो म्हणून ते पयली कोण आसपा जाय आमचे मोठीन. पण भर मनशाक ताका वोट घालपा जाय जी आतां हाय एवरी गोवा शूड मेक अप बिकॉज सगळ्याक चलता बारकाई चलता काणकोणी चलता सगळ्याक चलता हे नागजाली कामां ऑफ गव्हर्मेंट इलिगल चलताय तेका. तो मागता सगळे गोंयकारांक भायर सरात आमी हाच तुमचे बरोबर कितें सपोर्ट जाय आमी येतले तुमचे बरोबर. आनी हांव जाणा आमी नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सी केन्नाय जाय जाल्यार बेगीन येतले जाणा हांव ताका लागून थँक्यू सगळ्यांक. मागता आमच्या मार्याला लागली दोन उतरां सांगपाक. जय बरें करून नुव्या आनी माजोड्डा लागे लागे न्हू आने वन हिंगा नुवे हांव 1977 सुटल्या नेहा अहत माजोड्डा आमची फाबडी म्हजी बायल नुव्या शिकलेल्या कडेन हांव होली रोजरीन आनी हो वाठारान पळोवपाक गेल्यार आयज हायवेक सुद्दां येयला हांव अजीब दिसता म्हाका. आता त्या सायडीन वयतालो ह्या सायडीन येताले सगळी बिल्डींग आयले रस्ते तर केल्या पूण फुटपाथ दिश्टी पडना ते रस्ते आमकां न्हू. जेन्ना आमकां पळय सागर माला प्रोजेक्ट गोंयांत येयलो तेन्ना आमचें गोंयचें डिस्ट्रक्शन कॉमेस जालें. ते गांव पळयनात सिटी पळयनात जावं आपणाचो फायदो पळयतात आनी ह्या सागर माला प्रोजेक्टान आमची वाट लायले. ओंगेला रायन मरे दोन उसराय चालल्या उदक लायन जाताना गार्बेज काय दिश्टी पडटा. पयल्या सध्या गोंयांत हे आमी पंचायतीक निवडून हाडटा तेका पयला विचारूंक जाय आमची कॅरिंग कॅपेसिटी कितें आहा पळय ती सगळ्यांनी सांगलेलें आहा कॅरिंग कॅपेसिटी. जरी तर आमकां बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना जाल्यार मेगा प्रोजेक्ट तुमकां जाय तो आयज ह्यो नाका तुमी नुवेदाराज इतलो लोक आहा म्हणून जो चिमूलकारांकूय तशेंच जाल्ले 2 मेगा प्रोजेक्ट तेणी भायर उडयले सेंट्रलाचे पळय आमचो गोविंद बाब आय ती चोरवर जाल्ले कडेन आहा आख्खो गोंया उठलेल्या कडेन आहा आनी हो हातीन घेतला एसटी समाजान. जेन्ना एसटी समाज उठता मांडणी मागची दिवची पडली चिमूलकारांनी दिली पूण आयज बोलता तेका व्हाईट पेपर सारको म्हणून
तो त्या कोणान आयचो दीस लिहून येऊ ना आमची मुलगा तिका म्हणलेले कोणाना तेच नुवेकार काल येयले तो तेणे रात्री हांव व्हिडिओ पळयला तेंचो ताबडतोब तुमच्या सरपंचान एक व्हिडिओ काढलो आपली तुमची मागणी हे केली म्हणून उरलेले मेगा प्रोजेक्ट आहात हे दिसणे करचे स्क्रॅप करचे आणि नुवेकारांक बऱ्या भाशेन करची नुवेकारांक न्हू गोंयकारांक हे सगळ्या पंचायतीन निषेध घेतो निषेध मानता पळय तो राष्ट्रीय दिवची आणि जे गोंय आमकां आहा ते गोंय आमी राखून दवरचे देव बरें करूं. थँक्यू मारियम्मा. आता तुका हांव एक इन्सिडंट जी आमगे पात्यापूर जाल्यार ते तूं एक्सप्लेन करतलो. ही पात्यापूरची इन्सिडंट आनी कितें जाल्लें तें आनी कित्या लागून पात्यापूरचोय लोक भायर प्रॉपर्टी लँड डिस्प्युटेड आणि लँड ट्रॅप झाला हा. ऍक्च्युली हा जे जमीन हा मोर देन 2 लाख स्क्वेअर मीटर आणि ऑलरेडी 2 लाख स्क्वेअर मीटर कन्वर्जन घेतलो हा तेणे आणि आमकां कांयच पासून खबर ना कितले प्लॉट येतले ते आणि प्लॉट येवन कितले प्रोजेक्ट पास जाता ते आमकां कांयच पासून खबर ना कित्याक आरटीआय माल तेजेर मात फकत केले तेणे एनओसी दिल्या पंचायतीचे आणि टेक्निकल क्लिअरन्साचे तेणे परमिशन दिलें म्हणून सांगला आणि मागीर दोन्ही सर्टिफिकेट ना कन्वर्जन सनद ना प्लॅन ना काय ना फकत हे दोन्ही डॉक्युमेंटाचे तेणे तांकां परमिशन दिलो हा आणि हांवें ते सेल्डी दाखयलें तेगेर ते म्हणटा सेल्डीटाचे आहा दोगरी पूण कन्वर्जन केलां आनी डेव्हलपमेंट करताय आघाडी आनी हांवें तेका सांगलें तेन्ना ते म्हाका सांगता 200 लाख स्क्वेअर मीटर कितले प्लॉट येतले आनी कितले बंगले येतले ते आमकां कांयच खबर ना. सो म्हजी एक रिक्वेस्ट आमचे नुव्या पंचायती आनी टीसीपी कित्याक हे दोन्ही 2 सायड्स ऑफ द सेम कॉइन कित्याक हे टॅक्स ब्लेम करताय आनी मागीर टीसीपी पंचायत एकमेकाचे ब्लेम घालून ही सगळी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स एनओसी परमिशन सगळी दिताय ती. सो म्हजी एक रिक्वेस्ट आहा आमची नुव्या पंचायती जात जाल्यार अंडर द गोवा पंचायती राज एक्ट पावर यूज करचो आनी हे ऑर्चिड जमनीचेर कन्वर्जन केलें तेजेर हे प्लॉटिंग येता ते बंद करचें म्हणून कित्याक जाय ती जमीन झाडां मागीर हिल काटींग स्लोप काटींग जालो आहा त्या 1-2 म्हयने आसतले व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी तेजे आमी दाखयले झाड काटींग फॉरेस्टा कंप्लेन केले डीसीपी कंप्लेन केले आनी SIT घातलो आहा. सो जात जाल्यार हांव पंचायतीक रिक्वेस्ट करता हे कितलें चलता तें बेगीनूच स्टॉप करचें कित्याक आमी मागीर हेजिटेशन केलें ना जाल्यार मोर्चा काडी स्ट्रायक केलें आनी मागीर म्हणून जायना लोकां जाय तें जातलें लोकांक नाका जाल्यार आमकां नाका हें जाय जाल्यार तुमच्यान हातां करून जाता आमी कायदो हातूंत घेतलो पयलीं तीच म्हजी रिक्वेस्ट. एकच मिनिट सांगपाक सोदता हांव तेणें जर सांगलो पळय तो सरपंचांचो जो पळय कोण सेक्रेटरी आहा हे पंचायती आनी तेणी जेली घातला सेम तुमकां झडपा जाय. तुम्ही तेका जर सांगता पळय तुमची काम डॉक्युमेंट चेक करपाची मरे तुमची काम सगळी जी परमिशन लागता तितली आसा काय ना ती पळोवपाची काम आसता ना तेका सांगपाचें ना तुमचें काम तेणे आपल्याला ग्रीवन्सीस तुमचे कडेन मांडलेले आसा तुम्ही ते चेक करपा जाय आनी कोण तो पंच तेका सांगता तूं शेअर म्हणपाक तुमकां ते लोकांनी निवडून हाडल्या पळय ते हे करपाक वचून ना बॅग घेवपाक आनी वयल्यान फोनयर म्हणून लायसन दिवपाक आयज जर तुम्ही जर ते रिवर्क करिना न्हू होच सरकार आनी हे जे पळय तुमकां कोण सांगपी पळय न्हू हे तुमी जेली घातल्यार फाल्यां जेव्हा गांवचो लोक जर फाल्यां ते हेजे प्रोजेक्टाचेर जर उठलो न्हू तुमकां कोणच चुकोवपा ना तुमची जेल तेन्ना आतां तरी तुमी सादूरल्यार जे आडपरा घडलं पळय न्हू ते हांगा घडपाक दिनाका आनी तुमी इमिजिएटली ते रिवर्क करात. देव बरें म्हणटा सगळ्यांक येयली सगळ्यांक हाजी रावल्याक आनी लास्टली 2 उतरां सांगतलो जो किरपाटचो आमचो भाव आहा की तो प्रोजेक्ट होल्ड केला म्हणून आता हो प्रोजेक्ट कंटिन्यू करपा ना म्हणून आनी तो नीज गोंयकार म्हणून बिल्डर आहा तो आतां तो नीज गोंयकार आहलो जाल्यार इतले व्हडले प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट थिंगा कित्याक करपाचो सगळ्यांक डिस्ट्रॉय कित्याक करपाचें सुसेगान हो पार्ट कित्याक करपाचो आमी कितें सोकला पडली थिंगा आमी लोक नाय थिंगा लोकांचे सारपा जायना लोकांकूय हे प्रोजेक्ट जाय नाका ते तेणी कित्याक हें केलें तो इतलो बरो मनीस जाल्यार तेणी हे प्रोजेक्ट मुखार कित्याक वळयलें थिंगा इतली फ्लॅटां बांदपाचें कित्याक परमिशन घेतलें. आनीक एक प्रश्न हांव सांगूंक सोदतां एक कंप्लेन करपा आमी ही गरज आमकां
गांवच्या लोकांक पडपा उपकार ना थिंगा कंप्लेन करपा इतले मेगा प्रोजेक्ट येताय म्हणून आमकां काय खबर आसना आमी सगळे आपल्या कामां बिझी आसताय कितें मेगा प्रोजेक्ट कसले प्रोजेक्ट पास जाताय ते पंचायती पास जाताय सो तेंच्यान डिसिजन घेवपा जाय हेज्या फुडें कितें मेगा प्रोजेक्ट येताय ते तुम्ही लोकांचे कन्सर्न घेयाय कितें जाय मेगा प्रोजेक्ट येताय हो कोण येता कितें बांदता जाल्यार पयले लोकांक विचारे थिंगा जाय तुमकां खरें जाय तुमकां हें बांदलोलें हिंगा कितें येता जाता तें आनी कितें जालें जाल्यार तेंकां झगडपाकूच तेंकां खबर ना कितको झगडपाचें तें एसो सगळे प्रोजेक्ट येवपासून आनी मागीर झगोण मागीर तुमी एक्शन घेताय तें उपकार ना ते प्रोजेक्ट येवपा पयले तुमी एक्शन घेयलें जाल्यार आमी हे मोर्चा करपा नाय आनी हेजे फुडें तुमी आमचो तुमकां सपोर्ट आहा जाल्यार आमी बरे भाशेन आसतलीं आनी तुमी बरे भाशेन आसतलीं तेंच हांव मागोंक सोदता सगळे नुवेकारांक आमी हे सपोर्ट केला म्हणून की हो मेगा प्रोजेक्ट आमगे येयला आतां आमच्या वाड्यान चलता फाल्यां तुमच्या वाड्यान चलतलो तुमी ओगी रावन तुमी रावताय तुमच्या वाड्याक हो स्टार्ट जालोलो प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट सो तुमी एक्शन घेयाय कित्याक तुमकां खबर आसपाना तुमच्या वाड्यान आमकां लागून हिंगा येवं ना आमी तेका आपयला आमच्या वाड्याक तुमी येवं आनी सपोर्ट कर म्हणून सो तेका हांव एप्रिशिएट करता तेणें आमकां बरो सपोर्ट केला म्हणून कित्याक आमी उलो मारला तेका आनी तें येयलां आमच्या वाड्यार ना की तेणें उठयलें आमकां सो तें एक मात हें कराय की तें आमकां आमच्या सपोर्टा आसा म्हणून थँक्यू फिडो देव बरो तुमकां मिडिया आमगे आरटीआय एक्टिविस्ट जावन हेर एक्टिविस्ट जावं आमगे गोविंद बाब जो एसटी समाजाचो लिडर आनी आख्खे नुवेकार माजोडे लोक आहा हिंगा आमगेलो आमचो बारबोर आनी बेतालबातीचोय हाय थोडी जाणां सो देव बरो करूं म्हणटा सगल्यांक हिंगा येयल्याय म्हण तुमी आय एक्सपेक्टेड म्हाका दिसलोलें आनीकूय लोक जातो म्हूण हिंगा बट मातशें लेट जालें जायत गेली परतून कित्याक तेंकां कामां बी वचपा जाय आसलोलीं सो दीस इज अ गूड स्टार्ट हांव आमकोडे एलेक्साकूय थँक्यू म्हणटा आनी हे सगळे चिंबेल्स बायलांक परतून आनी आमगे नुवेच बायलांक इनिशिएटीव घेयल म्हूण थँक्यू म्हणटा आनी अनेक पार्टी नो तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.